काम आसून पासून टायमार जायना. हे सगळ्या हातून आतां आमी एक्सपेक्ट कितें करताले, गव्हर्मेंट तरी आमकां मातसो तरी सपोर्ट करतलो. फॉरगेट अबाउट फायनान्शियल एसिस्टन्स, पण एटलिस्ट बाकीच्यो तरी गोश्टी सुरळीत करपाक हेल्प करतलो. पण लास्ट टायम तुमकां खबर आसतलें, वायब्रंट गोवा वेळा गेल्या वर्सा आमच्या CMन अनावन्स केल्लें की खंयचोय नवो बिजनेस स्टार्ट करतलो जाल्यार 1 म्हयन्या भितर आपूण सगळी परमिशन लायसन्स दितलो. ह्या गोश्टीक आतां 1 वर्स जालें, पण ती आजून ती परवड आमची चालूच आसा. IPBचे एक्ट सारको शार्पन करून इफेक्टीव करपाचें आशिल्लें, तें बी आजून पर्यंत जायना. आनी ह्या सगळ्यो गोश्टी जाता आसतना आनी नवीन भितर आनी आमकां त्रास दिवपाचे म्हणल्यार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑर्डिनन्स हाडलें. फॅक्ट्रीज एंड बॉयलराचो एक्ट आतां परत मॉडिफाय करपाक सोदता, तेतून फी वाडयता, रिन्युवल फी. म्हणजे म्हाका एक्चुली कळना की गव्हर्मेंटाक कितें करपाचें आहा. एज इट इज पळय, मायनींग आनी टुरिजम इंडस्ट्री सारकी स्टँडस्टिलार आहा. जी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री जंय धडपडत चालू आसा, तांकांय ते कितें धांवडावंक सोदता गोंयच्यान काय कितें, हो एक प्रस्न उद्भवता. म्हाका एक्चुली कळना की गव्हर्मेंटाक कितें करपाचें आहा. एज इट इज पळय, मायनींग आनी टुरिजम इंडस्ट्री सारकी स्टँडस्टिलार आहा. जी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री जंय धडपडत चालू आसा, तांकांय ते कितें धांवडावंक सोदता गोंयच्यान काय कितें, हो एक प्रस्न उद्भवता. आनी तातूंत भितर आनी आतां अशें आयकूंक येता की GIDCन करप्शन सारकें वयर पावलां. प्रत्येक बारीक आमची कामां आहा पळय, तांकां रेट फिक्स जाल्या. एजंट तुका कॉन्टॅक्ट करता, तुमी जर एप्लाय केलें जाल्यार सांगता ह्या रेट दिया, तुमची कामां जातलीं. सो दीस हॅज टू स्टॉप. आतां कोणें तरी हातून मध्यस्थी करून गव्हर्मेंटान, सर जर कोणाच कडेन जायना जाल्यार CMन म्हाका दिसता हातून फुडें सरून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. नवे प्लॉट येता, त्या प्लॉटांक पासून तांच्या कमिशनाचो रेट फिक्स जाला म्हणून आयकपाक येता. This is not a very good scenario for a Goan business. सो म्हजी कळकळी विनंती आसा CMक की जे ताणें प्रॉमीस केल्लें 17-18 तारखेर सगळ्यांक हाडून मेळून जे इज ऑफ डुईंग बिजनेस जाग्यार घालपाचें, तें मातशें बेगीन घालपाचें. ताची प्रायोरिटी ताचे हातून सकयल्या लिस्टार आसा पॉयंटार, जाल्यार मातशी ती वयर काडची, कित्याक इंडस्ट्री सुद्दां मातशी फुडें सरपाक जाय अशें म्हाका दिसता.